हांगा कशें पावले? माना म्हजी काणी खूब व्हडली आसा. देवान म्हाका 2 आपुरबायेचीं भुरगीं दिल्यात. हांवें तांकां खूब शिकयलीं. आतां तीं UK काम करतात. तांचे लागीं खूब पयशे जाल्यात देखून ताणें म्हाका हांगासर हाडून जाणट्याच्या घरांत दवरला. गो तुजे बाबड्याची. बाय, म्हजी गाणी तुजे सारकी. म्हज्या घोवाच्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका ह्या घरांत हाडून पावयलां. ती म्हाका केन्ना व्हरोंक येतात ती आतां पळोवया. आमी सगळीं देवाचेरूच वाट दवरुया. होय, हो समाजूच तसो. ह्या तेंपार आवय बापाय कोणाकूच नाकात. तांकां फकत तांची क्रेस्काय जाय. आवय बापूय देवा लागीं भुरगीं मागतात जाणटेपणार आपणाक आदार मेळूं. पूण हे भुरगीं खूंय सजमतात, हाटात आनी ह्या घरांत पळयतात. ह्या समाजान तांकां फकत पयसो जाय, पयसो. असली आमची काणी. तुजी कितें गो बाय काणी? बाय रोजी, हांव घरांत खूब एकलेंच रावतां. सेंट डेविड्सन देवळाचे सोस्तेन म्हाका आदार दिलो आनी ताणी म्हाका हाडून हांगा दवरला. सगळ्यो आदल्यो खबरो आतां आमी विसरुया आनी हे आमच्या घरांत आमी खुशाल रावया. हो वेळ आमी देवाक वाखणपाचो, दिनवासपाचो. सगळीं आमी उबी रावन देवाक एक तुस्त गीत गावया. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्यार सावली. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्यार सावली. तूच म्हजो बरो आसलो, तुजेर उस्पात येता. दुस्मान आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्यार सावली. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्यार सावली. आतां आमी सगळीं बसूया. च्या पिवपाचो आमचो आतां वेळ जालो. गुड इवनिंग सिस्टर. गुड इवनिंग. कशें आहात तूं? बरी, तुमी कशी आहात? आमी विन्सन दी पॉलाची मेंबरां तुमकां भेट दिवंक येयल्या. ओय, तुका चड आनी चड देव बरें करूं. देवान तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. कशें आहात तुमी? आज हांव चड खुशाल जालें. तुमी तुमचो मोग आनी तुमचो वेळ आमकां दिलो देखून. गुड इवनिंग सिस्टर. गुड इवनिंग. कशी आसा तूं? आहा बरी, तूं कशें आहाय? आमी आहाय बरी. तुमी सगळीं कशी आसात? सिस्टर, आमी आमची चूक ओळखून घेतली आनी आमी आमचे पायक घरा व्हरूंक आयल्या. पाय, आमकां बक्षी. आमची चूक जाली आनी आमी तुका हिंगा हाडून पावयलाय म्हणून. व्हडले खोशेन तुमचे पायक तुमी तुमच्या घरा व्हरों येता. ना बाय, हांव तुमच्या सांगाताक कसोच घरा येना. हांव हांगासर आसा तो बरो आसा. हांव जाणा तुमी म्हाका कित्याक व्हरोंक आयल्यात पसून पळयती. आमी काजार जाली म्हणटकूच देवा लागीं मागतात आमकां भुरगीं दी म्हणून. आनी भुरगीं आयलीं म्हणटकूच आयज ही भुरगीं आमचो असलो परिस्थिती कोत्तात. ल्हान आसलेली आमी ताका वाडोवन व्हडलीं कोत्तात, शिकयतात, पूण कसलो फायदो? ताच्या लागीं पयशे जाले म्हणटकूच ताका आपलो आवय बापूय नाका जाता. आवय बापूय जाणटो म्हूण सजमतात, पूण ती एका दिसाक चिंतिनात आपुणूय जाणटी जातली म्हणून. तुमी एका दिसाक जाणटी जातली रे बाबा. आनी तुमचो येस्ता जसो जालो जाल्यार तुमकां कितें दिसतलें? पळयात, आमी केन्नाय आमची भुरगीं दुयेंत जालीं जाल्यार आमी रात आनी दीस
तांची सेवा करतात, ताका बरी शिकयतात, ताका बरें मार्गदर्शन दितात. पूण तीच भुरगीं आमी जाणटी जाली म्हणटकच आमकां हाडून ह्या जाणट्याच्या घरान घालतात. कसलो फायदो? आमी ह्या भुरग्यांक इतली शिकोवन इतले त्रास काडून ह्या भुरग्यांनी आमकां असलो इनाम दिला. हांव जाणा तुमी म्हाका व्हरोंक आयल्यात ती फकत म्हजे गिरेस्कायेक आनी बाटाक भेसाक लागून, म्हाका त्याच कारणाक लागून तुमी म्हाका हांगासर व्हरोंक आयल्यात. पूण म्हाका नाका ती म्हजी गिरेस्काय हांवें तुमकां दिलेली. तुमी जाणात जे दिसाक तुमी म्हाका हांगासर हाडून घातलेलो त्या दिसाक तुमी केन्नाच म्हजी खबर घेवंक ना. तुका घरा वचपाची खोशी ना जाल्यार तुज्यान व्हडले खोशेन आमच्या घरांत रावूं येता. ओय सिस्टर, म्हाका घरा वचोंक नाका. कित्याक हांव जाणा ती म्हाका मोगान घरा वतली आनी 4 दिसांनी परतून ह्याच घरान हाडून सोडटली. आयज जो मोग म्हाका म्हज्या भुरग्यांनी दिवंक जाय आसलो, जो मोग हे जेवणाच्या मेजार बसून ताणी म्हाका वांटूंक जाय आसलो, तो मोग ताणी म्हाका दिवंक ना. तो मोग म्हाका ह्या आश्रमान मेवला, ह्या जाणट्याच्या घरान मेवला. काय बरी आमी सगलीं हांगासर जाणटी एकामेकाच्या मोगान जियेतात, 30 रोजार टायमार करतात. आदल्या तेंपार आमची आवय बापाय आमकां सांगताली 7 वरां जालीं म्हणटकूच घरान भितर येयात कित्याक आमकां तेस करूंक जाय. पूण आतांच्या वेळार ही भुरगीं 7 वरां जालीं म्हणटकूच तांचो दीस जाता कित्याक तीं भायर वेतात. आनी कसल्याच भुरग्यांक लागून आयज आमचो समाज पिड्यार जाता. देवस्पण खंय पावलां आमचें? देवाचें कोण चिंतता? फकत आमकां जाय भायर भोंवपाचें. असली गोत आयज हे गोतीकूच लागून हो समाज आमचो असो जाला सिस्टर. देखून म्हाका नाका म्हज्या भुरग्यां सांगाता वचून आनी परतून तांच्या दुकान रावलेलो. म्हाका जाय ह्याच म्हज्या जाणट्या सांगाताक रावून खुशाल आसलेलो. तुका खोशी ना जाल्यार व्हडले खोशेन तुवें आमच्या घरांत रावूं येता. जेजून म्हटलां मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां उगडटलें, दारार मारार आनी तें तुमकां उगडटलें. म्हणून एक ना एक दीस आपली पुतो आनी सोनो आमकां व्हरोंक येतली म्हणून तांची आवय बापाय हांगासर देवा लागीं दीस रात मागतात. पूण हांव जाणा एक ना एक दीस देव तांचें मागणें आयकतलोच. आदल्यांची एक म्हणणी आसा, एक तेंप सोनेचो जाल्यार एक तेंप मायचो. देखूनच आमी सदांच रोजारांत मागतात आनी आमकां हांगा आमच्या घरान कांयच उणेना. सगल्यो संस्था आमच्यो आमकां आदार दितात, जायते गांवचे भाव भयणां आमकां आदार दितात आनी आमी आमच्या घरांत खुशाल आसात. देखूनच तुमी तुमच्या रोजारांत भावार्थान आनी विस्वासान देवा लागीं मागतात. देखूनच तुमी तुमच्या रोजारांत देवा लागीं विस्वासान मागतात. देखून बोरवासो आमकां फटयना. Absolutely